लेवी शास्त्राचा पुस्तकावेले वाचप. सिनाय दोंगरार मोइजेसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, तुमी वर्सांची 7 साठोवणी मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां अशें 7 पावटी वर्सांची 7 साठोवणी मेजून 49 वर्सां जातात. 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. फारीकपणाच्या दिसा आख्ख्या देशांत तुमी तुतुरी वाजोवंक लायतल्यात. ह्या 50व्या वर्साक तुमी पवित्र वरोस म्हणटल्यात आनी देशांत रावतात तितल्यांकूय सुटका परगडटल्यात. हें वरोस तुमकां उत्सवाचें. ह्या वर्सा तुमचे मदलो जण एकलो आपल्या पुर्वजांच्या बाटाविटांत आनी आपल्या गांवघरा परतो येतलो. हें 50वें वरोस तुमकां उत्सवाचें वरोस जातलें. ह्या वर्सा तुमी वोमचिनान, ना म्हूण शेतांत आपशींच किर्लोतात तें लुंवचिनान. बेंडूंक नासलोल्या दाक वाळींची फळां एकठांय करचिनान. हो उत्सव तुमकां पवित्र जावंक जाय. शेताबाटांतलें उत्पन्न जाता तेंच तुमी खातल्यात. ह्या उत्सवाच्या वर्सा तुमचे मदलो जण एकलो आपल्या पुर्वजांच्या बाटाविटांनी परततलो. तुमचे मदें विक्रेचो वेव्हार करतात जाल्यार कोणेंच पेल्याक नुकसाण करचें न्हय. तुज्या भावा कडलें विकतें घेताय जाल्यार उत्सवा उपरांतलीं वर्सां मेजूंक तुवें तें घेवचें. पीक मेळ्ळोलीं वर्सां धरून विक्रेचें दर तो तुका थारायतलो. जितलीं वर्सां चड तितलीं दर वाडोवची आनी जितलीं वर्सां थोडीं तितली दर देंवोवची. कित्याक खरें म्हणल्यार तो तुका इतलीं पिकां विकून दिता. कोणेंच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी भें दवरचें, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस पृथ्वीचेर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणदार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. सबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगटूं संतोशाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय निती प्रमाणे जोटी करताय. निती प्रमाणे करताय पोरसांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. सबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जमीन आमकां आपलें पीक दिलें. देवान आमचेर आशिर्वाद घाला. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगळीं प्रितून ताचे पांयां पडूं. सबाब, राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. उद्गार. Sorvesporak, निती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच बागी. स्वर्गीचें राज खरेंच तांचें.
Sorvesporak, 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 मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदेच्या कानार पडली आणि ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणलें, होच तो स्नानदाता जुआंव. मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला देखून विस्मिता ओचोऱ्या कोरची पदवी ताचे सवें हुशार आसा. हेरोदायस म्हणलोले आपल्या भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदेनूच स्नानदातार जुआंवाक धरून बांदलोलो आनी बोनकोनीत घालो. कारण जुआंव ताका म्हणटालो, तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदायसाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खोशी जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयलोले प्रमाणे तिणें मागलें, स्नानदातार जुआंवाची तकली एक ताटांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा खोंती बरीत जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलोल्यांचे बिडेक पडोन ताणें ती ताका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बोनकोणीन जुआंवाचे शीस कापले. ताची तेकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपली आवयशी व्हेली. जुआंवाचे शीस आयले आनी ताणें ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ती खबर दिली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाण्णी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल. कोणेंच आपल्या पेल्याक नुकसाण करचें न्हय, पूण तुमच्या देवाचें तुमी भें धरचें, कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव. नियाळाक आदार. नागोवप, फटोवप, बसकोळपण, उलोवप, चोरयो करप, लोटीक गोवाय दिवप, दुसऱ्याची वस्तूची आशा करप हें सगळें वायटोव्याथांय येता आनी आयच्या समाजांत तर हें चालतें जालोलें आसा. आयज मनीस गिरेस्तकायेचो गुलाम जाला. दुडवांक लागून कितेंय करूंक तयार. दुसऱ्यांक नागोवंक मनीस चिंता आपूण संवसार जिखलो, पूण देवाची नीट कोणाक चुकोना. केल्ल्या मापान फारीकपण भोगचें पडटा. आयची दोनूय वाचपां आमकां देव भिरांतीचें जिवीत जिवंक उलो मारता. सगळे तरेचे नश्टी जिवीत सोडून एक प्रमाणीकपणाचें जिवीत आपणावंक आमंत्रण करता. तशेंच मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत स्नानदाता जुआंव हेरोदेसाक ताचें बेमर्यादेचें जिवीत सोडून एक बरें निर्मळपणाचें जिवीत जिवंक शिटकायता. आमी मनीस चुकतात, वायट रस्त्यार पावतात, पूण जेन्ना आमी आमचें वायट ओळखून घेतात तेन्ना देवाची कृपा आमकां फावो जाता. देवाची भिरांत आमकां जाणवायेचो थाव दिता आनी देवाची विस्मिता आमचे थंय घडोवंक शकतात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, एक बरें कुमसार करून वायट सोडून स्वताचें आनी बागीवोन जिवीत जिवंक वावरुया.